नाव नरेश गावडे, लिडिंग फायर फायटर. आमकां जेन्ना संक सुमार हांगा कॉल येयले तेन्ना आमी इमिजिएटली हांगा टर्न आवट केलो. जेन्ना आमी हांगा पॉयंटार पावले तेन्ना व्हडलेशे हांगा झाड पडलेले आसा आनी थंय वयर 3 मनीस ट्रॅप जाल्लेले आसा. ते 3 मनशांक ट्रॅप जाले, तांकां आमी भायर काडले. परत आनी 2 गाडयांचेर पडलेले आसले. 2 व्हिलर आहा ते 2 व्हिलर डॅमेज आनी ती घरां 2 बरी डॅमेज जाल्ली आसा. आनी पेट्रोल 4 घरांच्या सायडीन आहा आनी पेट्रोल कटर आनी इलेक्ट्रिकल कटर यूज करून आमी बरे 2 टिमींनी आमी हांगासर काम केलें. आनी आतां सद्या काम चालू आहा आमचें. बरें मेजर कॉल आहा ते. सो हे क्लियर करपाक कितलो टायम वयतलो आनी? टायम खबर ना, एक अंदाज 2-4 वरां तरी वचूं शकता. आनी पण तुमकां लायट ना न्ही म्हणटा सद्या? सो लायट ना, पूण आमी अरेंजमेंट केल्या आतां जनरेटराची. ओके. प्रवीण नाईक ते मरे सारके 3:30 ते 4 हेजे भितर पडला. तो मातसो खूब एज आशिल्ली न्ही तेजी, ते सुकलेल्या कारणान तो फुडल्यानचे वेट पडलो आनी तो फूल बॅलन्स जाला ते हेज्यान पडलो. आनी पडटना तो कितें जालो, आमो आनी ते घराच्या भितर पडलो आनी तो घराक तर मार बसलेलो आसा. घर फूल डॅमेज जालें, फूल डोटेचें. फ्रीज टीवी सगळे गेल्ले आसा भितर आसता. सो हालीं तुवें हें केल्लें बांदलेलें? हालींच नवे बांदलेले ते. फक्त 5 वर्स जाले तेका. नवे पण हे त्या टायमार कोण नाशिल्ली घरा कडेन? ना कोण नाशिल्ले भायर. हांव आशिल्लो भितर. ते भितरले रुमाक काय लागले ना. फक्त हेजी सगळे वंटी बिंटी ते दुसरे वंटीर पडले आनी ते सगळे मोडून गेला. सो आतां कितें तूं सरकारा कडेन कितें तुवें हें केलां, जावं तुका लुकसाण भरपाई मेळची बीन म्हणून कितें? हय ते आतां करूंक जाय न्हू, तेणी येवंक जाय न्हू करपाक. ते आतां कितले लॉस जालें तुका? जातले 2-3 लाखां वयतले ते. तलाटी बी येवन गेला आतां सर्वे केला कितें? काल येयल्लो. पळोवन गेला कितें? फोन गेला. ही घटना घडला ती 4-4:30 दरम्यान काल घडलेली आसा. आनी आमी रोखडेच मागीर सराक फोन करून कळयलें. तेन्ना सरांनी फायर ब्रिगेड हाडून हे वेवस्था केली. तशेंच तांकां फायर ब्रिगेडीक हे मनीस कमी पडले तरी आमी ताका ऑफिसराक सांगून आनी तेंच्यांनी आनी मनशां घालून कटरूय तांकां कमी पडले. आनी मागीर आमी अशें सामान व्हरपाक तेंचें कितें हें जालां तें व्हरपाक लागून तांकां मनीस कमी पडले म्हणून आमी भायले मनीस 6 मनीस घातले. आनी तेंचे फायर ब्रिगेडीन तेंच्यांनी बरें हेल्प केलें. आनी आमचे सगळे पंच आशिल्ले, जेटपी आशिल्ले, आमी आयले ते भितर आनी 11-11:15 दरम्यान आमी रातचे हांगा रावले. ते गेल्या उपरांत लायटीचो प्रॉब्लेम जालो, तांकां लायटूय नाशिल्ली. मागीर ते म्हणपाक लागले आतां आनी अर्दें केलां तितकेंच पुरो उरलेलें, आमी आयज दुसरे दिसा करया म्हणपाक लागले. आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आतां आयिल्ले आसा ते अर्दें केलेंच तेंच्यांनी. मागीर अशें मागीर झाड परत मागीर खंयच्यान फिरो शकता सांगूं नजो अशें म्हणपाक लागले. इतर तांकां डॅमेज जाल्ले आसा. कितले घरांक कितले हे जाले झाडाचे ते कितें गुळयेचे झाड म्हणटात ते ताका फेराव गेलो. 2 गाडयो स्कुटरी गेली तेंच्यो, बायक. आनी हेजे प्रवीण नायक म्हणटा तेगेले जास्त गेल्ले आसा. तशेंच आनंद नारायण आनी नोनू. कितले अंदाजे कितले लॉस अशें तुमी एस्टिमेट केला? पेमेंट आमी एकाच दिल्ले आसा आनी आतां तलाटीक सांगलेलें आसा. अनमास म्हणजे हेगेले प्रवीणाले चड जाला आनी तेगेली 2 बायक हे जाता. मोटरसायकली 2 डॅमेज जाल्या. आनी सरान तशें हेल्प केल्लो आसा तें आयज तांकां निवळ. कितले घर टोटल घर कितली? 4 घरां. 4 घरां. 4 घरां. मागीर सरा कडेन आयज ते गेल्ले, सरान तांकां आपोवन व्हेलें आनी सरान तांकां जाता तितलें हेल्प करता म्हटल्यार जो इकत सर. तशेंच तांकां आयज निवळ करपाक लागून तांकां कितें पयशांची वेवस्था केल्ली आसा, तुमी निवळ करून घेवपाची, फुडलें मागीर आपूण करून घेता म्हणून सांगून. हो आमो तो गुळो म्हणटाले ताका. तो 300 वर्सां पयलींचो. आनी हे जे पळय भाट आसा ते सगळे आमचे कोमू. आमी ताका सगळ्यांक एक जाल्यार आमी ते मारूय म्हणून ते तो एक आसतलें आमकां मारून दिलें तें आमचें पडटलें. हे पळय हें म्हाजें घर. असो गेलो आमी 3 घरां वयतले. हांगा तो आयकनालो. कितले वर्साचो वड तो? वड न्हू तो आमो गुळो. तो 300 वर्सां जातली ताका. जेन्ना आमचे जाणटेले हांगा येयल्ले तेन्ना पासून तो आसा. आनी तो वर्सान वर्स तेजी पावणी जावन ते व्हरताले. हय. आनी ते कसलो आमो कसलो तो? आमो काडटालो. गुळो म्हणटा. गुळो गुळो म्हणटाले. आनी ताका कितें वडाचें हें जालें आयलां? हें मागीर जालें ताका. तुमकां हें आतां घर तुमगेलें लुकसाण जाल्लें आसा हितून? मागीर ना आमचे बरें. तो कितें जालो, तो पडपा टायमार
वारो लागलो आनी ते झाडार पडलो तो नाल्यार तो सोमतो असो पडटा आनी ती घरां सगळीं वयतले सारको मदल्यान मदीं पडला सारको. म्हणून तो असो येयलो वारो मारलो आनी असो सरलो मरे आनी तो पडलो. मागीर बो हांगा तो आमचो म्हागे भावालो चेडो भितर आशिल्लो तो पयल्यान न्हिदलो म्हणून तोय वयतलो तेगे घर सबंद मोकळें जालां. सगळे काबार जाले. हांगा तुमचें हें घे हांगा तेकोन 5 वर्स जालें तें घर बांदलें. हालीं बांदलेलें. हय. ओके. पयलीं बेश्टें आशिल्लीं मातयेचें आनी तें चिऱ्यांनी बांदलेलें आनी वयल्यान सगळें पत्रे घातलेले कंप्लीट कांय उरलें ना तेगेलें आतां सगळें मोडलें. सगळें एकूच उरला एक रूम.